रवी नाईक पोस्टल बॅलेटान इलेक्शन जालें आनी शांताराम कोलवेकर आहा ताका 8 मतां पडिल्लीं आसा आनी रितेश रवी नाईक ताका 7 मतां पडिल्लीं आसा. सो शांताराम कोलवेकर डिक्लेअर केल्लो आहा एज अ इलेक्टेड एज अ चेअरपर्सन ऑफ फोंडा म्युनिसिपल कावन्सिल. थँक्यू. सगळ्यात पयलीं हांव कावन्सिलराचे सगळ्या कावन्सिलराचे जे म्हाज्या वांगडा रावले तेंचे हांव सगळ्यांचे आभार मानता. तेंच्या शिवाय हें शक्य जावपा नाशिल्लें. आनी आतां म्हाजी जबाबदारी वाडलेली आसा म्युनिसिपालिटीच्या स्टाफाच्या सहकार्यान, तशेंच बाकीचे सगळे MSW वर्कर आनी तशेंच आतां हें पॅन्डेमीक चालू आसतना जे आमगेले फ्रंटलायन वर्कर जे काम करता तेंचे कडल्यान म्हाका सहकार्य अपेक्षीत आसा आनी तें सहकार्य करतना म्हाका खबर आसा. आनी तेंचें सहकार्य घेवन फोंडा नागरिकाच्या सगळ्या लोकांचे जे हित आसा ते पळोवपाची जबाबदारी आतां म्हाजेर आयिल्ली आसा. आनी म्हाका खबर आसा हे सगळे म्हाज्या वांगडा जे कावन्सिलर आसा ते सगळे कावन्सिलर म्हाका ह्या बाबतीन नक्कीच मदत करता. जरी म्युनिसिपालिटी इलेक्शन हें आमी हे एकत्र लायक मायंडेड पिपल सगळे एकत्र येवन हे म्युनिसिपालिटीचे हे ज्या नगराध्यक्षाचे इलेक्शन जे आसा ते घेतलेले आसा. हांवें जेन्ना म्हाजी इच्छा व्यक्त केली की म्हाका चेअरपर्सन जावपा जाय तेज्या मागीर तें कारण आशिल्लें. कारण हांव फाटल्या टर्म एक वायस चेअरमॅन म्हणून आशिल्लो, म्हजो सेकंड टर्म आशिल्लो आनी म्हाका तरी स्वताक दिसतालें की हांव ह्या म्युनिसिपल मंडळाच्या सदस्यान एक सिनियर मनीस आसा. तेन्ना हांवें म्हाजी इच्छा व्यक्त केली आनी तांणी म्हाका समर्थन एखाद्या ह्या खातीर दिलां आसतलें की फाटलीं 4-5 वर्सां हांवें वायस चेअरपर्सन म्हणून जें काम केलां आसा किंवा इतलीं वर्सां 20 वर्सां मागीर हांव एका निश्ठेन काम करीत आसा. आनी हें आनी प्रत्येक कावन्सील मिटिंगेक जे म्हाजे विचार हांव त्या हितूर दवरता ते विचार पळोवन तांकां दिसला आसतलें अशें म्हाका दिसता की हांव एक लायक आसा ह्या पदाक म्हणून तांणी हें म्हाका पद दिलां. परत एकदां तेंचे हांव आभार मानता. आनी सगळ्या नागरिकांक फोंडेच्या नागरिकांक हांव आश्वासन दितां की हांव म्हाज्या परीन हांव तुमच्या सगळ्या खातीर ह्या हेतूर निस्वार्थान काम करतलो. BJP वर्सीस BJP अशें इलेक्शन जालें दिसता. पण कितें दिसता तुमकां? तुमी पार्टी अध्यक्ष आशिल्ले, ऑपोनंटूय रावल्लो तो BJPचोच तुमचो एक घटक आशिल्लो. सो हें कितें काय म्हणटा ऑपोजीट हें इलेक्शन कशें कितें? जेन्ना इलेक्शन डिक्लेअर जालें म्युनिसिपल म्हणजे नगराध्यक्षाचें तेन्ना हांवें म्हाजी इच्छा व्यक्त केल्ली. हांवें पार्टी कडेन इच्छा व्यक्त केल्ली आनी हांगा इच्छा व्यक्त केल्ली की म्हाका चेअरपर्सन जावपा जाय. तुमकां कारण जें आसा तें अदेव सांगलेलेंच आसा. कितलीं वर्सां हांव जालीं पार्टी कडेन काम करीत आसा आनी हें काम करीत आसतना हांवें खंयचेंच अशें काम करूं ना की जेच्या पार्टीक धक्को लागतलो. आनी हें म्हाका दिसता की हांवेंय हें काम पार्टीक धक्को लागपा सारकें कांयच काम केल्लें ना. कारण तांकां सांगूनच हांवें हो फॉर्म भरलेलो आसा. आनी हें करता आसतना जेन्ना बाकीचे नगरसेवक म्हाका जेन्ना सपोर्ट करता तेन्ना हांव तांकां ना म्हणपाक शकना. तुमी आतां कोणा कडेन हांव समर्थन मागपाक शकता जे ऑलरेडी समर्थन करता तांकां समर्थन तुमी दिवं नाका शक्य म्हणटालो. आनी बेजिकली म्युनिसिपालिटी इलेक्शन आनी आमी सदांच चिंतपा जाय अशें म्हाका दिसता. ह्याच खेपोनी म्हणजे सगळें म्युनिसिपालिटी इलेक्शना भितर पार्टी पॉलिटिक्स हाडपा जायना. कारण म्युनिसिपालिटी हें लोकल सेल्फ गव्हर्मेंट ह्या हेज्या खातीर आमी लोकांच्या फोंडेच्या नागरिकां खातीर काम करता आनी हेज्या भितर पार्टी पॉलिटिक्स हाडून आमी त्या म्हणजे आमी सगळे 15 आतां आमचे वॉर्ड आसा 15 वॉर्डान सगळे इक्वली काम जावपा जाय. सगळ्यांची कामां सगळी कसलो भेदभाव करून जावपा जाय. आनी त्या खातीर म्हाका दिसता की म्हाजें वैयक्तीक मत असं हें की तेज्या भितर पार्टी पॉलिटिक्स केन्ना हाडचें न्ही. आनी आमचें इलेक्शन जाता आसतना सुद्दां आमी पार्टी सिंबॉलाचेर आमी इलेक्शन लडून. भारतीय जनता पक्षान इतली वर्सां काम केलें तुका अन्याय जालो. अन्याय जालो सो जेन्ना म्हाका ताणें मुखार काडलो ना तेजेर म्हाका अन्याय जालो सो दिसता. म्हणल्यार फायनली हें तांचें डिसिजन आसा. हांव तेंच्या डिसिजनाक हांवें ह्या फावटी म्हाका तें मान्य जालें ना म्हणून हांवें हो स्टेप घेतलो. तुम्ही पार्टीनूच रावतले काय आनी हांव अजुनूय पार्टीन आसा. भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्ता अजुनूय आसा. हेच्या फुडें बी कितें आसा तुमचें? हांव आसतलो. हांव पार्टीनूच आसतलो. सो आयज तुमकां MGP गोवा फॉरवर्ड तसो कितें सपोर्ट येयल्लो आहा हेका काय एकंदर सगळे
कावन्सिलर म्हणून सपोर्ट केला कितें म्हणटा कावन्सिलर तांणी सांगलें की हेज्या भितर कांयच पॉलिटिक्स आसपाक जायना. ताणें म्हाका जेन्ना सांगलें की जेन्ना आमी तुका सपोर्ट करता फक्त एकाच बेजाचेर कॉमन एजेंडा की आमी पार्टी कडेक करून आमी सगळ्यांनी काम करपाचें आसा, सगळ्या पार्टी कडेक सोडून काम करपाचें आसा. आनी हेज्या खातीर म्हाका सगळ्यांचो सहकार्य मेळ्ळें. सगळ्या फोंड्याकाराचें सांगपाचें म्हणजे सहकार्य मेळ्ळें. हांव जेन्ना फाटल्या खेपो एक टुरिस्ट चेन लॉकडावन करपा खातीर आमी जेन्ना भोंवताले तेन्ना म्हाका इतले लोक मेळ्ळे की तुवें हें आतां दुराव म्हणजे तुवें नगराध्यक्ष पदाची दुराव हातीन घेवपाक जाय अशें आमकां दिसता. आनी तेंचो सगळ्या भावनांचो आदर करून तमाम फोंडा, तमाम आमचे BJP कार्यकर्ते फोंडेचे तशेंच हांगासर उपस्थित सगळे पार्टी लेवलाचेर सगळे हे पार्टी डिफरन्सीस सगळे कडेक काडून हो सगळो निर्णय जाल्लो आसा. आनी हेज्या खातीर हांव विशेश करून प्रदीप नायक, व्यंकटेश नायक तशेंच बाकीचे सगळे सहकारी म्हाज्या वांगडा आसा. तशेंच डॉक्टर केतन बातीकर, आमचे सुनील देसाई जे म्हाजे कडेन ते म्हाज्या वांगडा आशिल्ले तशें. आनी म्हाका मॉरल सपोर्ट दिल्लो वांगडा आशिल्ले म्हणजे हेजे ताणें म्हाका मॉरल सपोर्ट दिल्लो की म्युन्सिपालिटी कोणाची म्हणपाचें म्युन्सिपालिटी हांवें जशें सांगलां पळय हांगा कांय हें आसना. हांगा 15 जेन्ना कावन्सिलर निवडून येता, नगराध्यक्ष निवड करता, वायस चेअरमॅनाची निवड करता. हांगा ओपोजिशन लिडर म्हणून अशें कांय ना, 2 गट काडपाची गरजूच ना. जेन्ना नगराध्यक्ष जालो की नगराध्यक्षाक सगळ्या 15 वॉर्डाचें काम करपाची गरज आसा.